काणकोण ह्या भागात श्रमदान योजनेच्या अंतर्गत समाजातलो शेवटचो मनीस, गरीब मनीस हाका घर बांदपाचें काम चालू केल्लें आसा. आनी ह्या निमित्यान आमी छप्पर बांदपा खातीर, लाकडाच्या वेवस्थे खातीर फॉरेस्ट खात्याचें जे रानाक, जे जंगलाक जी झाडां पडिल्लीं आसा, अशी ऑन सायट आमी की फॉरेस्टाच्या अधिकारी, फॉरेस्टाचे जे कर्मचारी आसा हांकां कन्विन्स करून तांकां ऑन सायट ऑक्शन घेतलेलें आसा. आनी हें ऑक्शन घेतिल्लें लाकूड आमी सरकारी मिलाचेर हाडून गेल्या साधारणचे 2 दीस चिरप आनी ह्या गरिबाच्या घरांत छप्पर घालपाचें काम हें चालू आसा. अशा वेळाचेर काणकोण भागांतले स्वताक नेता समजणारे आनी स्वताक गरिबांची कैवारी समजणारे आनी आमी नेता जावपाक सोदणारे अशे जनार्दन भंडारी आनी विकास भगत हे सरकारी मिलाचेर वचून जे लाकूड चिरपाचें काम चालू आशिल्लें आनी ते रितसर ऑफिशियल लाकूड आशिल्लें, अशा ह्या लाकडां चिरपाचें काम चालू आसतना तांकां डिस्टर्बन्स करप आनी ते लाकूड इल्लीगल आसात आनी ते रमेश तवळकरान सभापतीन हाडला इल्लीगल मार्गांतल्यान, अशा तरेचो म्हाजेर आरोप करत म्हजी बदनामी करपाचें षडयंत्र हें आसा की जनार्दन भंडारी आनी विकास भगत ह्या लोकांनी केल्लें आसा. हांकां की गरिबाचें दुख्ख पळोवपाक जायना आनी गरिबाचें दुख्ख पळोवन काम करपी हांव आनी म्हजे कार्यकर्ते किंवा असंख्य गोंयचे हितचिंतक हांचे सगळ्यांचें काम ताच्यानी पळोवपाक जायना म्हणून डिस्टर्बन्स हाडपाच्या दृश्टिकोनाचें काम करता. हे रितसर कायदेशीर आमी लाकूड घेतलेलें आसा आनी म्हाका दिसता ह्या विशया संदर्भांत ती बदनामी हांव खपून घेवचो ना. ह्या लोकांचेर डिफॉमेशन केस घालून की हांगा सत्य उगडकीस हाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव प्रयत्न करतलो.